I'm again requesting you. I am giving the ruling after the question hours. That it is possible only 2,500 kgs per day. I am adjourning this house for the 15 minutes. तांचे कितें प्रश्न आहा ते सोडोवपाक रेडी आहा. बोवाळ घालीत जाल्यार प्रश्न सुटचो ना. एक न्ही सीएमान सांगचे सर्कुलर आपण विड्रॉ केला म्हणून काम काबार. सर्कुलर विड्रॉ करपाची गरज ना. तांच्यो अडचणी ज्यो कितें आसा पळय त्यो अडचणी भितर रिजॉल्व करपाक येता. जाल्यार 8/6 सर्कुलर आयला. 8/6 पासून 17/6 पर्यंत 17/7 पर्यंत म्हणजे 41 दीस जी गजाल हांकां इतली सिरियस दिसून ना ती आतां अर्द वराक कित्याक सिरियस दिसता इतली. हांव जर डिस्कशन करून विशय सॉल्व करपाक सोदता जाल्यार म्हाका दिसता इतले पेशन्स तांकां आसूंक जाय. The chief minister gives an assurance अर्द्या वरात तुम्ही डिस्कशन करा या विषयाचेर. matter comes to an end. ऑपोजिशन लीडर 2-12 झाली स्पीकर सर. 40 मिनिटं अननेसेसरी टाइम घाटा स्पीकर सर हाऊसाचो. तुमका लोकांचे गोंयकाराचे पडू नका. तुमका सिर्फ ऑफिसर important question आहे स्पीकर सर. आणि काय नाही. When assurance has been given by the leader of the house that in 15 minutes time he will give the reply to your satisfaction, what else they want? It shows your bankruptcy. You have no issue. You are making issues out of non-issue. Precious time of this house is wasted, but not by us, by y'all. You permitted me to ask the question. I am not able to answer. Who is wasting the time of the house? How they are making allegation that we are they are not born in a state of law. I would like to quote the ruling of the former speaker, Sri Shivraj Patil of Lok Sabha, 1996-97. Adjournment motion are not normally allowed during the budget discussion or during the discussion on the motion of the thanks on the governor's address, as the members have the sufficient opportunity to focus the attention of the house to any matter during the discussion. I therefore disallow this adjustment of the motion. हांवें तुमकां वेळ दिता म्हणून सांगलेलो. हांवें तुमकां डिस्कशनूय सांगलेलें. म्हाका दिसता रुलींग हांवें कॉलिंग एटेन्शनाच्या वेळार तुमकां डिस्कशनाक घेता म्हणून सांगलें. तुमी प्रश्नोत्तराचो तास वयल्यान फुकट वगडयलो. हांवें तुमकां कंटिन्युअसली रिक्वेस्ट करीत आशिल्लो की तुमी 12:30 डिस्कशन करा. आय एम एडजर्निंग दीस हाऊस टिल 2:30. Honorable opposition leader, एक मिनिट. भितर MLA बरोवन ना. तुमचे कडेन जी पळय हे दिल्या ताणें नोटीस दिल्या ती सुद्दां चुकीची दिल्या. सर्कुलर MLA शब्द खंय आसा दाखोवचो म्हाका. ज्या सर्कुलरान आमदार हो शब्दच ना ताजेर ते नोटीस आमदार म्हणून. हांव अमेंडमेंट तुमच्यो डिफिकल्टी आयकून अमेंडमेंट करपाक तयार आसा. एखाद्या आमदाराची खाज आसा म्हणून हांव हात लावचो ना सर्कुलराक. आमदार कशी खाज म्हणजे कितें. पब्लीक रिप्रेझेंटेटिव्हान पंच येता, जिल्हा परिषद येता, आमदार येता आणि खासदार येता. नोट स्पिकरा कडेन नोटीस सुद्दां दिता आसतना सर्कुलरान शब्द कितें आसा हे सुद्दां सारकें पळोवन ना. त्या नवीन म्हणजे आमदाराक लागना म्हणटा जाल्यार सुद्दां आमदार त्यांना डिस्कशनात एक मिनिट जाल्यार मागीर विड्रॉ करून फाल्यां जाय तशें दुरुस्त करून परत घेवपाक जाता न्ही. आतां विड्रॉ करपाक येता. आणि हे बारीक घेऊन adjourn this house for 15 minutes. तापोवपाचे. म्हणून हांव सांगलें फाल्यां सकाळीं 9:30 बसूया, चर्चा करुया. तुम्ही तुमच्या तकलेन काही चुकीच्यो गजाली आसा त्योय म्हाका क्लॅरिफाय करूं न्ही. आनी जे कितें सोल्युशन आहा तें वर्कआउट करून हांव दिता. पण चर्चा थोडीशी जावं न्ही. येदो व्हडलो बोवाळ घालून आतां चर्चा जायनासतना हांव त्या सर्कुलराचेर कसलेंच मॉडिफिकेशन करचो ना. चर्चा जावं न्ही लोकांक समजून. आमदार सगळे हांगा आसात. आतां विड्रॉ करुया म्हणू नाकात तुमी. म्हाजी विनंती आहा तुमकां. आता काय ऑफिसरांक तुम्ही आपोवचे ना. Better sense prevailed. आज ही परिस्थिती बघून म्हाका खूब लज जाली. कित्याक गोंयची असेंब्ली हें अशें वर्स दॅन अ मार्केट अशें चलोवंक जायना. आनी म्हाजी रिक्वेस्ट आसा सगळ्या आमदारांक. तेन्ना म्हाजी विनंती आसा म्हाज्या कलिगांक सुद्दां की आज काय तुमकां ऑफिसरांक आपोवपाची गरज ना. आयज विड्रॉ करपाक ते विड्रॉ करपाक कितें आतां असो हट्ट धरूंक जाय. जरूर धरात तुमी, म्हाजें कांय म्हणणें ना. परंतु आज गोंयचें नांव तुवें पिड्ड्यार करूं.